Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, नश्टो मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, समूर्त सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो. तो मरचो ना. ताच्या खंयच्याच पातकांचो हांव आनीक उगडास करचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नश्टो मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता? सर्वेस्पोर देव उलोयता. पातक्या मनशान आपलें नश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातोक केल्यार, नश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळे तरेचें नश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगळें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातोक केलें आनी ह्याच खातीर तो मरतलो. पूण तुमी म्हणटात, सर्वेस्पोर करता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या, आयक, हांव करतां तें सारकें न्हय, वो तुमीच करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें? बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातो करता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उरतलो. ताचेर मरण येवचें ना. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. खोल खोल होंडांत पडलां, तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो, म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ठाव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सोवें. म्हणून परमेश्वरा, आमी भोसतांव तुका. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळयोनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन ओतमो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत राखणो आशेवन आसा. त्यावून म्हजो ओतमो दोनयाक आंवडेवन रावता. जबाब. तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरूं. राखणो फांतोडीचेर. आमचो विस्वास सगळो परम इस्वराचेर. ताचेर आमचो विस्वास
कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत, तारोणाची भोरती. जबाब: तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायेलाक आतां सर्व नोश्टेपणांतलो, ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब: तुका उलो मारता सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गार: तुमची सगळीं पातकां झाडून उडोवयात म्हणटा सर्वेस्पर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मोन घोडात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्रियांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक वर्तें न्हय जाल्यार तुमी सर्गींच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो यमकोंडाचे खास्तीक सांपडतलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर, आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. ना जाल्यार घोडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत. नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बंदखणींत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दोमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ: पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं संधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. माथ्यू 5:24. नियाळाक आधार. दोग भाव आपल्या बापायच्या भाटांक लागून झगडटात. अशें झगडटा आसतना व्हडलो भाव रागान धाकट्या भावाचेर थापोट मारता. मिसाचे भेटेंत वांटो घेतना व्हडल्या भावाक बरीच खोंत भोगता. दुखा बरी जावन रडूंक लागता. मिसाची भेट सोडून घरा येता आनी आपल्या भावाशी वचून घोट वेंग मारून माफी मागता. ताचो भाव ताका बोगशिता. दुसऱ्या दिसा मिसान वांटो घेतना खुशाल काळजा मोनान शिताबेन शांतीन वांटो घेता. आमी दुसऱ्यांक वायट केलां जाल्यार देव बाप तें आमकां पयलें सारकें करूंक सांगता. बलिदान भेटोवचे आदीं आपणें वायट केलां तें सारकें करून आपल्या भावा ओ भयणीशी संधान करूंक गरजेचें म्हूण आव्हान करता. काळजांत वायट घेवन बोगसणें दिनासतना आमी बापाची तुस्त करूंक शकना
आनी तें बलिदान देवाक मानचें ना. आमचीं काळजां तर आमच्या भावा भयणी लागीं ओडोनात तर तें देव बापाशी लेगून लागीं आसची नात. एकामेका लागची सोयरीगोत देवाशी आमकां लागीं हाडटा हें आमी वळखूंक गरजेचें. बापा, सदांच म्हज्या भावा भयणीशी संधान करून तुजे लागीं म्हजो संबंद अदीक आनी अदीक घट करूंक म्हाका तूं फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Kuru.